बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या बाबा भयणीनो, सगळ्या आमचे कोस त्रास घेवन आमी जेजूशी आयल्या. निराशीत जाल्ले आमचे जिवीत समाधान आनी शांती जेजूच दितलो अशें म्हणलोलें आमी आयकलां आसतलें. खुर्सा विने मोग जिवीत ना आनी कोश्टा विरे मोकूट ना. आमच्या जिवितान कोस्ट येतलेच, पूण जेजू आमकां केन्नाच एकलो सांडचो ना. हो थोडो वेळ जेजू सांगाताक सारूंक तुमकां सगळ्यांक येवकार. तर मनशाचें व्हडतेपण खंय आसा? जेन्ना तो भारान चेपता आनी कोश्टवता तेन्ना जेजूची येवंक गरज. आमच्या जिविताक जायते फावट आमी भारान चापतात, कोश्टांक सांपडोल्यो. असले वेळार आमी कितें केलां? फुडाराक आमी कितें करूंक सोदता? सामेल 2:22 वोळ 7 अशें सांगता. आकांताच्या वेळार हांवें सोडवेस्पराक उलो मारलो. आदार दी म्हूण म्हज्या देवाक प्रार्थना केलें. आपल्या मंदिरांतसून ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजें प्रार्थना ताच्या कानार पडलें. हांव एक पातकी तुका पळोवंक आशेला. तुका पळोवंक हांव तुजे सोरशीं आयला. ह्या उंड्याच्या रुपान तूं आमचे मुखार हाजीर आसा. तुका पळोवंक आमकां भावार्थाचे दोळे दी. हे वेळार मान बागोवन जेजूक नमस्कार करुया. गीत गावया R31. Sakramentan Raulolia Mogacia Jesu Sakramentan Raulolia Mogacia Jesu Ulpai amchi काळजा तुझ्या मोगान भोग
आमी तुका सासनाच्या सासनाक ओलपाय आमची काळजा तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासनाच्या सासनाक मनशा सैबान आयलोल्या देवाच्या पुता मनशा सैबान आयलोल्या देवाच्या पुता बसय आमकां तुझ्या जेवणा मेसार जावच्या आमी करी देवाची भुरगीं बसय आमकां तुझ्या जेवणा मेसार जावच्या आमी करी देवाची भुरगीं प्रितुमेचेर देवलोल्या सर्गीच्या उंड्या प्रितुमेचेर देवलोल्या सर्गीच्या उंड्या अस्कोत बुकेलोले आत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ घोटाये तुझे अस्कोत बुकेलोले आत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ घोटायेन तुझे. आयच्या मागणेचो विशय नाजारांतलें कितेंय तरी बरें येवंक शकता. स्तोत्र 123 वोळ 1 ते 3. स्वर्गार तुजें ठिकाण, थंय म्हजे दोळे तुजेर उबारलोले उबारता. जशे चाकोरणीचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोट लायलोले आसतात, जशे चाकोरणीचे दोळे आपल्या गोरकानीच्या हाताचेर गोट दवरलोले आसात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवा आमची काकलूट कोरीसर तुजेरूच लायलोली आसा. काकूट कोर सर्वेस्परा आमची काकलूट कोर. मनीस आमची एकदम चड बेपरवा करतात.
समाजांत नोदोर मारल्यार आमकां कुड्डे मोने तोंटे बेरे मनीस दिसून येतात. आमचे कुडीचे सांदे सगळे आसात वो चडशे बरे चलतात. देखून हे वेळार सगळ्या आमच्या कुडीच्या सांद्या खातीर जेजूक आर्का आनी दिनवास दी. एका मागण्या फाटल्यान आमी दुलपद गायतल्यो. देवाक आर्कां दिवया, देवा दिनवासया, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासया. जेजू, म्हज्यान पळोवंक जाता. म्हज्या दोळ्याच्या उजवाडा खातीर हांव तुका आर्कां दिता आनी दिनवासता. साबाब, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासया, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासया. जेजू, म्हज्यान उलोवंक जाता. म्हजे जिबे खातीर हांव तुका आर्कां दिता आनी दिनवासता. साबाब, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासया, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासया. जेजू, म्हज्यान चलूंक जाता. म्हज्या दोनूय पांयां खातीर हांव तुका आर्कां दिता आनी दिनवासता. साबाब, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासया, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासया. जेजू, म्हज्या हातांनी म्हज्यान वावर करूंक जाता. म्हज्या दोनूय हातां खातीर हांव तुका आर्कां दिता आनी दिनवासता. साबाब, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासया, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासया. गीत घेवया E7. Koradva kani, koradin vasni,
제주자 모가치 Kuradva karni, kuradin vasni, Jesu chamogachi. Kuradva karni, kuradin vasni, Jesu chepodvechi. Kuradva karni, Kuradin vasni, Jesu chepodvechi. Kuradva karni, Kuradin vasni, Jesu charajachi. Kuradva karni, Kuradin vasni, Jesu charajachi. Kuradva karni, kuradin vasni, Jesu chekurichi. Kuradva karni, kuradin vasni, Jesu chekurichi. Kuradva karni, kuradin vasni, Jesu charoktachi. Kuradva karni, kuradin vasni, Jesu charoktachi. Kuradva karni, Kuradin vasni, Jesu chemaechi. Kuradva karni, kuradin vasni, Jesu chemaechi. देवाचे उतर आयकूंक आमी उबीं रावया. जुवाच्या शिव वर्तमानांतलें वाचप 21:1 वळी 40:5 ते 50:1. फिलिपाक नातालन मेवलो आनी ताणें हाका म्हणलें, मोइजेसाचे समोर्तीन आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजारेतचो जेजू, जुजेचो पूत. नातालनान ताका म्हणलें, नाजारेतांतलें कितेंय तरी बरें येवंक शकता. फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय. जेजून नातालेनाक आपणाची येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, पळयात, कसलेंच भासकळपण नासलेलो खरो इस्रायेलकार हो. नातालेनान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तोडा आसलोय तेन्ना हांवें तुका देखलो. नातालेनान ताका पोलतीपाट केलो, रब्बी म्हणजे गुरुजी, देवाचो पूत तूं इस्रायेलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका अंजिराच्या झाडा तोडा हांवें देखलोय इतलेंच तुका हांवें म्हणलां देखून तूं भावार्थ दवरताय? ह्याहून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडटना आनी देंवतना तुमी पळयतलेत. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. नियाळ.
बार्तुलोमेव दोर्मोंत सादो मनीस आसलो आनी ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. आमच्या पाप साहेब फ्रांसीस ताचें सोपोन दर एक क्रिस्तांव आपल्या बेसा प्रमाणे जंय जियेता आनी वावुरता थंय ओकोण भावार्थाचो धर्म परगटणार जावचो. जेन्ना फिलिपान नातालिनाक जेजू विशीं खबर सांगता ताचें मन घुस्पता आनी कितें बरें येवंक शकता म्हूण पोलटिपाट करता. फिलीप ताका ये आनी पळय म्हूण सांगता. जेजून नातालेनाक आपलेशीं येता तें पळोवन नातालेनाक कसलेंच भासकळपण ना म्हणटा. नातालान जेजू लागीं उलयता आनी जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखूंक पावता. जेजू आपणाचो पाटलाव करूंक आमंत्रण पाठयता आनी असले वेळार जेजू तांकां कांयच भासायना. ग्रेस्काय पदवी मान न्हय म्हूण रावपाक भिराड. ते पयल्यार मनशान जेजूचो पाटलाव केल्लो वो ना केल्लो हाची खबर आमकां पवित्र पुस्तकान सांगिना. जेजू सांगता आपणाक व्हडवीक मान आनी ग्रेस्काय मेळटली हे आशेन तो जेजूचो पाटलाव करूंक आयलोलो जाल्यार दुबावीन तो फाटीं सरलो जायत. जेजू कोणाकूच आपणाचो पाटलाव करूंक बोळ करिना, कारण आमकां सगळ्यांक सत्य दिल्ली आसा. हें आमकां थावें जाता. आमची सत्य आमकां देवाचें एक व्हड देणें. आमची सत्य वापरून आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जाता वो नाकारूंक जाता. आमी जो कोण जेजूचो पाटलाव करूंक विचून काडटा ताचे सवें प्रिती मोगाची आज्ञा दिसून येता. संवसारी ग्रेस्काय आसप वायट न्हय, पूण म्हजें मन फकत संवसारी ग्रेस्कायेचेर आसता तेन्ना हांव जेजूचो पाटलाव करूंक म्हाका अवघड. म्हजे लागीं आसा ती ग्रेस्काय देवाचें देणें म्हूण वळखून घे. ही ग्रेस्काये उद्देशी मोच्यान गोरिबांक आनी गोरजिवंतांक तांच्या आदाराक पावूंक जाता. संवसारी ग्रेस्काय आशिल्लो मनीस आपल्या जिवितांत आटकां नाटकां करूंक पावता. दुसऱ्यांची भाटां आपलीं करप, दुसऱ्यां
चोरून नागोवप, हाडप आनी आदी. जेन्ना मनशाक संवसारी गिरेस्तकायेची आस ना, तो मनीस बऱ्या वावराक निबां दिना. समाजा पासत वावरूंक, पवित्र सवेक वावर करूंक, समुदाय जिवाळ करूंक तो सदांच फुडें. आमी कसलीं मनशां? आमचें दान मन गिरेस्तकायेचेर दवरपी वो आसा तें मानून घेवंक देवाच्या राज्यान दुसऱ्या पासत वावुरपी गीत गावया. F15. म्हजो पाटला करू तुजी कशी जाल्या, तुजो कोरी सोबा चले म्हजे फाटल्यान. म्हजो पाटला करू तुजी कशी जाल्या, तुजो कोरी सोबा चले म्हजे फाटल्यान. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस करता, आपलो जीव कोऱ्यानी तो सासना गोगडायता. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस करता, आपलो जीव कोऱ्यानी तो सासना गोगडायता. म्हजो पाटला करू तुजी कशी जाल्या, तुजो कोरी सोबा चले म्हजे फाटल्यान. म्हजो पाटला करू तुजी कशी जाल्या, तुजो कोरी सोबा चले म्हजे फाटल्यान. ओज्याचो बारकादार जर तुमकां जड लागता, म्हजे जीव घेवन तुमकां मेळटले समाधान. ओज्याचो बारकादार जर तुमकां जड लागता, म्हजे जीव घेवन तुमकां मेळटले समाधान. म्हजो पाटला करू तुजी कशी जाल्या, तुजो कोरी सोबा चले
म्हजे फाटल्या. आयच्या काळार जेन्ना संवसार आमकां जाय तितली गिरेस्तकाय पुंजावंक शिकयता तेन्ना गिरेस्तकाये वेले आमचें मोन काडून आनी जेजूचो पाटलाव करूंक भोव अवघड. पूण काळजांतावन जेजूक सोदतल्यांक देव आपल्या देण्यांनी आनी आशिर्वादान भरता. तर तेच देवाचेर बाबाट ठेवून आमच्यो गरजो ताचे मुखार दवरुया. मागण्याचो जबाब. जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां शिकय बापा. परत एकदां म्हणुया. जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां शिकय बापा. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आत्मीक जिविताचेर आपलें लक्ष दिवंक आपल्या हाताखाल आसलोले पोरचे सर्गीचे वाटेन चलोवंक तांकां देवाचो आदार आनी कृपा मागुया. जबाब. जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां शिकय बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी फोटिंगपण आनी गिरेस्तकायेची आस सोडून समाजाच्या आनी भोव करून गरीब दुबळ्यांच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांकां बापाचो आदार आनी कृपा मागुया. जबाब. जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां शिकय बापा. आयज कितलींशीं आमचीं भावां भयणां संवसारी राटींनी गुल्ल जावन देवाक फावो तो वेळ दिवंक विसरतात आनी देवा सोरशिल्लीं पयस वेतात. संवसारी गिरेस्तकाय आमचो शेवट न्हय म्हूण ताणें वळखून देवाचेर तांचो विस्वास अदीक तीर जावंक देवाची कृपा मागुया. जबाब. जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां शिकय बापा. जेजून नातालेनाक म्हणलें, तुका अंजिराच्या झाडा तोडा हांवें देखलोय, इतलेंच तुका हांवें म्हणलां देखून तूं भावार्थ दवरताय. हेच पळी आमी जेजूचेर आमचो भावार्थ दवरूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक आमकां बापाचें बळ मागुया. जबाब. जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां शिकय बापा. दिमी घालुया. सगळी आमची मागणी एक करून जेजून शिकयलोले मागणें बरोबर करुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारार जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां तळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.